घे म्हण बाजारात अळमी आयल्यात। हे चित्र साखळे कारापूर तिस्कावेले। हांगा 500 रुपया वांटो। जरी अळमी म्हारग असली तरी गोंयकारांक अळमी गोस्ताची। बऱ्या आनी येतली म्हणटा फुडें हय येतली आनी 2 फावटी येतली। पूण पावस चड पडलो म्हणून कितें परिणाम जालो म्हणून लेट जालो। हां पावस पयलीं पडले पयलीं येतली म्हणून ताका लेट जालो। फुडें आतां अमशी घेतली आनी परत अमास जाली का नागपंचमी तुमी हे म्हयन्यात डबल येयले न्हू म्हणून तो नागपंचमी हे म्हयन्यान येता आसले फुडले म्हयन्यान म्हणून तेजे सिजन सारके येयले। अळमीचे सिजन सारके येयले फुडले हेजेर मागीर गणेश चतुर्थी टायमार कांय नासतलो हेका फुडले हेजेर अमावासेक लास्ट तितके ताका ओप मेळूंक जाय। जनावरां कितलो ओप मेळटा तेजे तितके प्रमाणांत येता ना तो पावसो कमी पडटा ओप जास्त जाल्यार अळमी येवची म्हयनो सुमार पावस पडटा पावस एक म्हयनो जावन ती उकळ जाता मागीर येता रोयणी येता। उकळ जाल्या उपरांत ती आतां भरपूर येता फास्ट येता मोठी व्हडली जावप बी एकदम फास्ट व्हडली जाता एकदम। न्हू पावस भरपूर जालो म्हणून कितें परिणाम जालो बीन परिणाम काय ना पावस भरपूर जावन आमकां उकळ जावंक जाय तेन्नाच आमची व्हडली फास्ट मोठी जाता। म्हयनोभर पावस पडून उकळ जाल्या उपरांत अळमी बरी येयली फास्ट येता आनी उकळ जाल्या उपरांत ती फास्ट मोठी जाता। एक 2 ते 3 दीस आमकां काडूंक सगळी रानासून मेळटा मागीर परत बंद जाता परत येता थोडी थोडी येवप स्टार्ट जाता। ओके लोकांचो रिस्पॉन्स कसो कितें लोकांचो लोक आतां आमकां चडशे लोक हांगा येता आमकां गिरायक। आमचो बाजार पणजेच्यान लोक हांगा येता फोंड्याच्यान लोक हांगा येता सगळे लोक भायले लोक चडशे हांगा येता आमच्या। बरं आनी रेटी आतां सद्याचे आहा पळय त्यो फाटल्या फावट 500च्या वयर आसले आतां 400 पर्यंत पावला म्हणजे आनीक देंवतले बीन अशें दिसता तुमकां? आनी म्हणजे आतां ना हेज्यान फुडें रेट आनीक वाडटली हेज्यान फुडें रेट वाडची ना कित्याक अळम्याचें प्रमाण कमी जातलें आतां ती येवपाची आहा ती फास्ट येयली आतां कमी जायत उरता आतां सकाळीं भोंवंक गेलो ती मेळत म्हणून गॅरंटी ना तर आमकां भोंवचेच पडटा। कोणे काडूंक शकता जागे बीन तुमचे ठरयल्ले आसता काय? ती रोयणी येता न्हू रोयणी खबर आसता थंय वयता न्हू आमी। अळमी म्हारग आसात मात ती काडपा खातीर कश्टय तितलेच काडचे पडटा। अळम्याच्या सिजनात गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक 4 पयशे जोडपाची तितलीच संद मेळटा। गोमंतक टीव्ही खातीर रविराज च्यारी।